विसवापर्यंत तुमकां येवकार. मुळाव्या शिक्षणाक इंग्लिशीक माध्यम म्हणून मान्यताय मेळची म्हणून गोंयच्या राखणदारांच्या आवाजान फोर्साक तेंको दिला. संघटना म्हणटा गोंयच्यो फक्त 5% फामिली मराठी उलयतात आनी कोंकणी ही गोंयची मायभास. गोंयाक खासा दर्जो मेळचो म्हणून 40 आमदार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आनी राष्ट्रपतीक गोंयच्यान 2 लाखांच्या सयांचे निवेदन धाडपाची मोहीम संघटना सुरू करपाची आसा. प्राथमीक शिक्षण इंग्लिशीन जाय ह्या मागणेक गोंयच्या राखणदाराचो आवाजान तेंको दिला. We do not agree that the Goa government, under pressure from BBSM or anybody else, should categorize Marathi at the same level as Konkani. If you can teach in the language that is not from Goa, that is Marathi, because there you have to teach the child Marathi in order to proceed further, then you might as well teach also in English. And therefore we say that if this is going to be the policy, then we come on the side of those asking for English, because at the end of the day, this is going to benefit the child ultimately. गोंयाक बेगोबेग खासा दर्जो दियात अशी मागणी आवाजान केल्या. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. शिलाँग लाजोंग क्लब शेनवारा आय लीग खेळपाक सुरवात करता. वास्को क्लब आनी शिलाँग लाजोंगा मदली केस शुक्रारा वास्को पयलो वर्ग न्यायालयात सुनावणेक आयली. मात ईशान्य भारतांतल्या ह्या क्लबाक आय लीगात खेळपाक वास्कोन हरकत घेतली ना. ह्या केशीची सुनावणी घेवपाचो अधिकार पयलो वर्ग न्यायालयाक ना असो दावो शिलाँग लाजोंग आनी AIFFन कोर्टांत केला. शिलाँग लाजोंग पंगडान एका अपात्र खेळगड्याक आय लीग दुसऱ्या विभागाच्या पात्रताय मॅचीत खेळयल्लो. हाचो वास्को पंगडाच्या पात्रतायेचेर परिणाम जाल्ल्यान वास्को स्पोर्ट्स क्लब शिलाँग लाजोंगा आड कोर्टांत गेल्ले. वास्को क्लबान घाल्ली ही केस शुक्रारा वास्कोच्या पयलो वर्ग न्यायालया मुखार सुनावणेक आयली. वास्को पंगडाचो आदवोगाद जयंत मुळगांवकारान केसीच्या सुनावणे विशीं उलोवपाक न्हयकार दिलो. नोव्हेंबराच्या 21 तारखेर ह्या केशीची फुडली सुनावणी जातली. Today the matter was posted for our reply on temporary injunction. We have filed our reply. I was appearing along with Advocate Shailen Bobe. But the plaintiff, that is the Vasco Sports Club, they made submission before the court that they are not pressing for injunction for ad interim relief what they have claimed from the court. So we are much relaxed because we are playing our first match tomorrow at Pune and we are most relaxed. We have filed an application under Order 7 asking for rejection of the plaint because of the same ground that this court has no jurisdiction to entertain the suit, and it is also kept by reply by Vasco Sports Club to our application for rejection of the plaint on 21st of November. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. शेनवारा फातोड्ड्या जावपा आशिल्ल्या आय लीग सिजनाच्या उक्तावणाच्या मॅचीची फुटबॉल मोगी सामके उमळशिकेन वाट पळयतात. गोंयचे आनी भारतीय फुटबॉल मळावेले 2 खडेगाठ पंगड साळगांवकार आनी धेपो स्पोर्ट्स क्लब हे दोनूय क्लब चलोवपी उद्देजक फामिलीक फुटबॉलाचें पिशें आनी ह्या क्लबांच्यो जेन्ना जेन्ना मॅची जातात तेन्ना लोकांक पेजाद खेळ पळोवपाक मेळटा. फातोड्डेचो नेहरू स्टेडियम शेनवार सावन सुरू जावपी आय लीग सर्ती खातीर तयार जाला. मॅचीक हांगा फुटबॉल मोगी व्हडा संख्येन येतले अशी आस्त आसा. पोरूचे वस्ताद साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लब आनी सगळ्यांत चड फावट जिखिल्ले धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचे कितलेशेच फॅन्स आसात. हे पळयात ह्या पंगडांनी मारिल्ले कांय पेजाद गोल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मीडिया.
आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.